Youth of GSB viewers नमस्कार. Cordial Sports Association presents आज Farmer Labs GPL Utsav 2024 powered by Reliance Smart Bazaar. या एक इव्हेंट अंतू प्रत्येकला एक एन्जॉय करच्याक एक विंगड विंगड नमनाचे एक ॲक्टिव्हिटीज हांगा आसता. बोटिंग आसूं येता नावा एक फूड कोर्ट नावा मागीर कसं आस म्हळ्यार तुमकां एक खेळच्याक एक विंगड विंगड व्यवस्था हॉर्स राइड कॅमल राइड असल पर मस्त पुराय आसा. आत्ता मी काय येवन पावलेंच म्हण सांगल्यार कॅनरा नंदगोकुलाच्या किड्स प्ले एरिया म्हण सांगून हांगा एक आसा. किड्स प्ले एरिया म्हळ्यार चेडवांक एक हांगा येयले तेन्ना गम्मत जावका तांणी एक खुशी पावका हांगा मस्त पुराय राइड्स आसा कसा राइड्स आसा आनी हांगा चेडू कशी खेळटा आसत म्हण सांगून आमी पळया. तुम्ही हांगा पळयता आसची मेल मागशी हांगा एक डॅशिंग कार एक नवेच अट्रॅक्शन ह्या वर्ष GPL उत्सवा संदर्भेरी मस्त चेडू मस्त एन्जॉय करता आसची डॅशिंग कार. तशीच हांगा मागशी पळयल्यार एक रोलर कोस्टर राइड वय आसा. त्या रोलर कोस्टर राइडरी एक पंताक वयर वचून तोक घेतना ता एक गम्मत जावचे ता एक विशय विंगड सो खंडीत चेडू मस्त एन्जॉय करता आसची तुम्ही पळयत हांगा. तशें विंगड विशय कसो आसा म्हण सांगल्यार तेकड पळयल्यार आमी आमकां एक मेरीगो राउंड मागीर एक एअर बलून मागीर एक विंगड विंगड ॲक्टिविटीज चेडवांक हातूंत भितर खेळच्याक. सो हांगा आयल्यार खंडीत बोर जावचें म्हणल्यार एक विशय ना. चेडवांक गमत आयले होड्डांक गमत. सो उत्सव म्हळ्यार ताका एक नांव तकीत तितले ॲक्टिविटीज ह्या एक GPL उत्सव संदर्भेर आसा. सो तुमी ಸ್ವಲ್ಪ विज्युअल्स पळोवन मागीर वापस आमगे लोटात किड्स झोन अंतू खेळलेलं तसेल चेडवाल पेरेंट्स हांगा आसाची हांकां हे एक चेडवान हांगा केल्लें तसेल हांकां एक अरेंजमेंट्स कशें दिसलें म्हणून सांगून हांगे लायक उलोया. फर्स्ट थिंग किड्स झोन अरेंजमेंट्स पळोवन कशें दिसलें? लायक जाला पुरा बारी लायक अरेंजमेंट फर्स्ट टायम म्हण दिसती फुडली वर्सांनी म्हाका उड आसना आशिल्लो आमी येनीच मोस्ट प्रोबेबली बट ह्या पंताचे अरेंजमेंटान तूं बारी लायक जाला पुरान तुवें वरायटी आसा आमगेलो बाबूय एन्जॉय करता तशी म्हळ्यार पुरा पुरा एजाचे गमत करता तशी अरेंजमेंट केला लायक. सो आतां चेडू खंयचे पुरा रायडारी खेळलेले? ओके आमी फर्स्ट बोटिंग दाखोवन आयलेंची बोटिंग जावन ते हॉर्स आनी कॅमल आशिल्ले मागीर ताका हांवें दिसलें तशें हांगा वचा म्हूण तशें हांगा वचा थंय वचा म्हूण पळोवन आतां डॅशिंग कारार बसला मस्त एन्जॉय करता आसा. त्याच्या तर थंय ते जंपिंग आनी तूं थंय वचा आसा तशें ताका मस्त एन्जॉय GPL म्हणून सुरे भायर सरता. ओके मस्त धन्यवाद थँक्यू एन्जॉय करा थँक्यू. आमगे लोटात अनेक पेरेंट आसा तशी जी चेडू आत्ता खेळला येईल मात्र की कसं खेळला येईल म्हणून सांगून हांगे लागीं उलोवन कळून घेवया. सो फर्स्ट किड्स झोन अरेंजमेंट्स पुरे पळोवन कशें दिसलें? मस्त लायक जाला म्हळ्यार ऑर्गनायज्ड जावन इतले जनाक कंट्रोल करचे व्हड विशयूची तशें आमकां एक खंय अनकम्फर्टेबल म्हण एक फिलींग येनी म्हळ्यार रश खंय अनऑर्गनायज्ड म्हण खंय आमकां फील जाय न्ही तशी आमी बोटिंग आनी पुरा करून आयले चेडवांक मस्त खुशी जाली म्हळ्यार स्पीड बोट आनी नॉर्मल बोटय दोनी बोटिंग करून आमी येयलेची तशी आनी ह्या फूड काउंटरे मस्त आमी खावन आयले इतलेच आतां तशें फूड टेस्ट वय चोरे कॉम्प्रोमायज जाय न्ही म्हळ्यार मस्त जनाल खातीर प्रिपेर करचें म्हणटना मस्त कडेन टेस्ट डिफर जाता बट हांगा तशें जाय न्ही आमी चार उपकारांनी खाल्ली पुरा लायक जावन आशिल्लो टेस्ट सुपर. सो खंयचे पुरे रायडांत खेळले चेडू?
आम्ही बोट रायडार घेऊन चमकले एका बेंगाडकांच्या हाजेर वचनीची वय 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 ओके सो आता आनी हांगा एन्जॉय कोरका इतलेची हाजेरी चमकलेची आम्ही ह्या रायडारी बसलेची मस्त गमत जाले आमकां ओके मस्त धन्यवाद आमगेला उलयला तशीची मस्त एन्जॉय करा आनी थँक्स आता आमगे लोट हांगा किड झोन ಅಂತ खेळतशी तसं लायक चड असं उलोच प्रयत्न करूया नाव कसं बाबा कसं पुरे खेळले हांगा किड झोना पुऱ्यान खेळली वाय गमत जाली वाय कशें जालें गमत जेव्हा सांगा हां गम्मत जल्वा ओके थँक्यू अनेक चढ खेळतं सांगेला उलोया नाव कसं प्रथम सो कंचपुरा रायड तू खेळलेला त्या राईड तिथल्यांची ह्या राईड सो कशें दिसता असं किड्स झोनांत येवन गेम्स पुरे खेळणं आनी ओवरऑल GPL भाग घेवन कशें दिसलं लायक ओके थँक्यू सो मच बाबा तुगेलें नाव कसं पूर्वी कसं पुरे राईड्स खेळले काय खेळली वा कशें दिसलें काय कशी वा ओके थँक्यू आमगे लोटात अनेक चड सांगा किड्स झोनांत खेळता आशिल्लें नाव कसं वेद खंयच क्लास सेकंड स्टँडर्ड सो आता हांगा किड्स झोना खंयच्या पुरे खेळल्या तू पंपल काला केला आनी हांग गेल्ले कशें दिसलें किड्स झोनांत तूं गेम्स पुरे खेळलो लायक जाल्ले थँक्यू एन्जॉय करी किड्स झोन ಒಟ್ಟುಚಿ ಅನೇಕೆ एक्साइटिंग ॲक्टिव्हिटीज GPL उत्सवा संदर्भात असतं त्या कसं म्हणून सांगल्यार एक कॅमल राईड आणि हॉर्स राईड खंडित या एक संदर्भात तुम्ही मुगेल मागशी पळयता आसाची एक कॅमल रेडी जाता आसा सगळे एक व्हड लाईन राबल्यांची जन कॅमलारी एक राईड कोरका म्हणून सांगून तशी जी एकड साईड हॉर्स रायडींग वे आसा सो तांतू भितर वे तुम्ही हांगा येवन भाग घेवन मस्त गंमत करचे तसं एक अवकाश GPL उत्सवा संदर्भात तुमकां आसा आनी आतां जस्ट कॅमल राईड कोर न्हू जस्ट देविलीच कॅमलाचो हांकां एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें म्हणून निमगा फस्ट तुमगेलें नांव श्रेया शेणे उडुपी सो आतां कॅमल रायडार आतां वचून आयलींची सो कशें आसलें एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें मस्त लायक जालेले सगळे GPL उत्सवान तूं भाग घेतलेलो आसा सो सक्कड अरेंजमेंट्स पळोवन कशें दिसलें मस्त लायक जाला पुरो सगळं अरेंजमेंट लायक आसा मस्त खुशी जाला आमकां मस्त सुपर आसा एक्सलंट आसा मस्त अरेंजमेंट गुड म्हणत खंय पुरो वचून आयलीं तुमी आमी फस्ट बोटींग जमकलेची बोटींग लायक आसा नेक्स्ट फूड काउंटर फूड वेरी गुड मागीर नेक्स्ट कॅमल रायड लायक जाला गम्मत जाला ओके अशी एन्जॉय करा मस्त धन्यवाद इतलो वेळ आमगेला उलयले खातीर थँक्यू इतलो वेळ तुम्ही पळयला GPL उत्सवा वेळार अशें आसलें एक किड्स झोन थंय कसं कसं पुरो ॲक्टिविटीज आसा आनी कॅमल रायड हॉर्स रायड ह्या पुरे मस्त गंमत करचे तसलें एक ऑपॉर्च्युनिटी ह्या 3 दिवस GPL उत्सव चलचे संदर्भारी आसा आनी एक दिवस वरला GPL उत्सवांतू खंडित तुम्ही येवन भाग घेऊ का भाग घेताची म्हूण सांगून हांव लेखता आसा इतले वेळ या व्हिडिओ पळयले खातीर मस्त धन्यवाद सांगता आसा मेळया आमी GPL उत्सव 2024 अंतू